आणि हे सगळें करता आसतना आमी पळयलें की बायलांक लागून एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्लें आसा। बारीक बारीक हातूंतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप आसतले, NGO आसतले, तांकां वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान मदत कशी करप आणि हे सगळें करता आसतना तांकां स्टेजीचेर हाडून तांचे कडल्यान एखादी वेलकम सॉंग म्हणूनय घेवप एक बरें काम एक करत आसात आनी ताका लागून हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता। हांगा कल्चरल प्रोग्रामच्या पयलीं वेगवेगळे आमी हांगा पळयलें, हांगा रांगोळी कॉम्पिटिशन आमी पळयलें, कुकिंग कॉम्पिटिशन जे घेतिल्लें आसा तें आमी पळयलें आणि ह्या कॉम्पिटिशनान वेगवेगळे जे लोक आसात तांकां आपली कला जी आसा बऱ्याचशो कला ज्यो भितर आसतात आनी ताका ते भायर येवपाक लागून तांकां एक व्यासपीठ जाय पडटा आणि ते व्यासपीठ उपलब्ध करून दिवपाचें काम उर्जा ट्रेनिंग रिसर्च सेंटरान केल्लें आसा। हांवें पळयलें की हांगा भुरग्यांचे मास पास बऱ्या तरेन म्हणजे आमची जी हेडमिस्ट्रेस आसा शाळेची सेंट तेरेजा हायस्कूलची सिस्टर जेनिफर आणि फिजिकल एज्युकेशनची टीचर तांच्यांनी ज्या तरेन भुरग्यांक मोल्ड केल्ली आसा हांव तांकां विचारतालो कारण तुमी ती म्हणटा की वेस्ट जोनाक तांची कितें तरी दे आर द सेकंड कदाचित फर्स्ट जर आयिल्ली असली जाल्यार आज तांकां आमकां टीव्हीर पळोवपाक मेळपाची रिपब्लीक डे दिल्ली पावपाक मेळपाची पण गेल्या 5 वर्सां कंटिन्यू ती काम करत आसात प्रॅक्टीस करत आसात आणि ताका लागून हांव सगळ्या भुरग्यांचें अभिनंदन करता त्या सगळ्या भुरग्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता कारण खऱ्या अर्थान गोंयची बरी भुरगीं ही आमी पळयतात की एखादो टॅलंट जो आसा हो टॅलंट आमकां दिसता शहरानूच आसता असो पण राय सारकिल्ल्या गांवांत सुद्दां सेंट तेरेजा हायस्कुलान शिकपी भुरगीं सुद्दां तितलीच टॅलंटेड आसात। आदर्श युवक संघाच्या माध्यमांतल्यान जावं किंवा बलराम शिक्षण संस्थेच्या माध्यमांतल्यान राजकीय क्षेत्रात सामाजिक क्षेत्रात काम करत असताना प्रत्येक कार्यकर्त्याची एक थाप मारपाचें काम विशेष करून आमी करत आयिल्ले आसा आणि म्हणून आज कार्यक्रम म्हाका आवडलो। आज डॉक्टर स्नेहा भागवत आणि दीपश्री पै हांकां सगळ्यांक हांव किंवा आमचे एंथनी बार्बोस विशेष करून हांचे आमचे अभिनंदन करपाक जाय। इतल्या खरीच तो कन्सेप्ट तांचे तकल्यांत आयलो आनी आमच्या वाठारांतल्या सगळ्या जाणांचे की फाटीचेर एक थाप मारुया म्हणून अशा तरेच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्लें आसा। म्हणून जे ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचे जे यजमान आसा म्हणून तांचे आमी ताजें कौतुक करुयाच आणि हे करता आसतना म्हाका दिसता की तुमच्या सगळ्यांचें कौतुक करपाक जाय। तांणी तुमकां आमंत्रण दिलें आणि विशेष आमंत्रण दिलें म्हणजे घरा वचून तुमी एखादो फेलिसिटी आसत तर जायत ताका घरा वचून सांगलें आसत एखादो सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा तो बरें काम करता आसत तर जायत जाल्यार तुमी बरें काम करता तुमी आमकां सगळ्यांच्या समोर येयात अशें तरेन सांगलें आनी तुमी आयले हो भोवमान तुमी स्विकारलो म्हणून तुमचे सगळ्यांचे खरें अभिनंदन करता। म्हाका एक गजाल आमी हे सगळें सामाजीक काम करता लक्षांत घेता म्हणजे आमी समाजामध्ये अनेक प्रकारच्यो गजाली पळयता म्हणजे बऱ्या वायट्या सकट ज्यो गजाली दिसता अशा तरेन विचारधनी करता त्यामुळे ह्या सगळ्या कामाक जर आमी अशें सकारात्मक संविधा आमी घालपाक शकलो जर जायत न्ही की आमच्या भितरल्योच अश्यो ज्यो गृहिणी आसा की आमचे एक उद्योजक जावपाक शकलो अनेक गजाली करपाक शकलो जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता देशाचें उत्थान जावपाक व्हडलें कठीण कांय ना आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान आमी सगळे प्रयत्न करपाक जाय। ताचोच एक भाग म्हणून जे आसा न्ही आज ताची चर्चा जी जाता श्रमधाम कन्सेप्टाची म्हाका एंथनी बार्बोस म्हाका खूब दीस सांगतालो की आमी कुडतरी भागांक सुद्दां आमी श्रमधाम करपाक जाय अशें ताचो आग्रह आशिल्लो। स्नेहा बाय एक दोनदा आमी चर्चाय केल्ली आसा आमी हल्ली ठरयल्लें आसा की जर हांगा साकून जर आमकां 100-200 व्हॉलंटियर्स मेळटा आसत जर जाय श्रमधाम करपाच्या कन्सेप्टाचे जर व्हॉलंटियर्स तुमच्या भितर आसत जर जायत न्ही आमी श्रमधाम हो कन्सेप्ट आसा न्ही हांगाय सुरू करयात आणि जेणे करून हांगच्याय जो मूळ गोंयकार आसा ताका घर दिवपाचे प्रयत्न करया। त्यामुळे संबंध गोंयच्या कार्यकर्त्यांक आमी अपील करता की ह्या श्रमधाम कन्सेप्टाच्या अंडर आसा न्ही की जो अंत्योदय तत्वाचे आमची भारतीय जनता पार्टी आमी सगळे लिडर जे सांगता अंत्योदय तत्वाचे काम करता आसतना आजच्या घडीक आमच्या देशांतलो समाजांतलो राज्यांतलो जो अत्यंत शेवटचो घटक आसा असो निराश हताश आसपाक जायना त्या खातीर आमी प्रयत्न करपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान हांव इतलें सांगत डॉक्टर स्नेहा भागवत की एंथनी बार्बोस आमी सगळे जाण जे आसा आमी एकठांय आसत जर जायत न्ही की आमी कुडतरी भागांतल्यान अशा प्रकारचे नवीन नवीन कन्सेप्ट हांगातल्यान उद्योजक हांगातल्यान अशा तरेचे सामाजीक काम आसा खूब मोठ्या पद्धतीन करूंक शकतले आनी त्यामुळे तुमकां सगळ्यांक म्हाजे वतीन शुभेच्छा दिता। आमी आमच्या वाठारांतले जो मनीस जो गरीब आसा हताश आसा निराश आसा ताजी सेवा करपाचे दृष्टिकोनाच्यान अंत्योदय तत्वाचे काम करपाचे दृष्टिकोनाच्यान प्रयत्न करूयात
ऊर्जा वेलनेस सेंटरान हो प्रोग्राम घडोवन हाडला आनी सदर सांगता आसतना बाबा भिन्सीन सांगले की एक गजाल आमी घेवपाक जाय की ताणें सांगलें की ती जी ट्रेनिंग करतात ती ट्रेनिंगाचो फायदो कितें जाता आसत जाल्यार मनीस आपल्या पांयार उबो रावता. ज्यांनी ट्रेनिंग घेतला ती तेतूंतल्यान आपल्या पांयाचेर उबे रावता आसतना पयशेय जोडटात आनी सोसायटीकूय हेल्प करतात. म्हाका दिसता अशा पद्दतीन सोसायटी खातीर वावर करपी काम करपी ज्यो ऑर्गनायझेशन्स आसात तेजे भितरली एक ऊर्जा वेलनेस सेंटर आसा अशें हांव मानता. त्याच बरोबर आमी पळयलें की तेणी हांगासर ह्या वाठारांतले जे कोण सेल्फ हेल्प ग्रुप आसतले, प्रॉमिनंट पर्सनॅलिटीज आसतल्यो ज्यांनी सोसायटी खातीर कॉन्ट्रिब्यूट केला, ज्यांनी लोकांक मदत केल्या, आदार केल्या, अशा सगळ्या लोकांचो त्यांनी हांगासर भोवमान केलो. आमच्यो भयणी ज्यो आसात ज्यो सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान एकठांय येतात, वेगळ्यो वेगळ्यो एक्टिविटीज करतात, त्यांचोय हांगासर भोवमान केल्लो आसा, त्यांचो उगडास केल्लो आसा, त्यांची याद केल्ली आसा. म्हाका दिसता की ही खूब व्हडली गजाल आसा, कारण लोक काम करतात, वावर करतात, पूण त्यांची उगडास करप, त्यांची याद दवरप, तांकां फेलिसिटेट करप, तांकां माची दिवप हे खूब कठीण काम आसता. आनी ते करपाचें काम ऊर्जा वेलनेस सेंटराची दोतोर स्नेहा भागवत आसा, त्याच बरोबर एंथनी बार्बोज आसा, हे बाकी सगळी आसात तेजी वांगडची, हेणी सगळ्यांनी मेळून केल्ले आसा. ताका लागून हांव तांकां परबी भेटयता. जेंकां फेलिसिटेट केल्ले आसा तांकांय सगळ्यांक मना काळजांतल्यान परबी भेटयता. देवा लागीं मागता की देवान तांकां बरी भलायकी दिवची, तांचे मुखाविले सगळे जे कितें ते करपाक सोदता आसत तातूंत तांकां देवान भरपूर सक्सेस दिवचो. आनी त्याच बरोबर त्याच वांगडा हांगासर ऊर्जा वेलनेस सेंटराक तेंच्या मुखावेल्या सगळ्या एक्टिविटीजा खातीर जे आयज ती करीत आयिल्ली आसात आनी हेच्या मुखावेल्या सगळ्या एक्टिविटीजा खातीर तांकां सक्सेस मागता. मुद्दामून हो सुवाळो घडोवन हाडटल्या सगळ्या जाळवंदराक अभिनंदन करता. आनी खरेंच म्हणल्यार तांकां एक ताळी फावो, तुमचे जर हात जर मातशे जर मोकळे सोडल्यार बरी एक ताळी मारपाची तांकां. हांगसर आशिल्ले सगळ्यांचें कौतुक केल्लें आसा. जे हांगसर सेंट तेरेजा स्कुलाच्या भुरग्यांनी केल्ले हांगासरचे परफॉर्मन्स आसत, जांकां हांगसरल्यांक चूज करून काडून तांणी केल्लो वावर जो आसा तो मागीर वावर खंयच्याय फिल्डाचेर जावं, एक्टिंग फिल्डाचेर जावं, टिचर फिल्डाचेर जावं, स्पोर्ट फिल्डाचेर जावं, खंयच्याय फिल्डाचेर जावं, तें सोदून काडप हे गरजेचें आसा. पार्टी खंयचीय जावं, पण त्या पार्टीच्या संदर्भान ह्या मनशाचें नांव तकलेन येवप, तें नांव घेवन फुडें वचप आनी तांच्या फाटीचेर शाबासकी दिवप, हे खरें म्हळ्यार समाजान जे कोण बरो वावर करता तांचें खरें कर्तव्य आसता. आनी तें कर्तव्य आमी करतात. म्हणून ह्या सगळ्या उर्जाच्या टिमीक आनी बीजेपी कुर्तरीच्या टिमीक सगळ्या मनांतल्यान हांव सामकें अभिनंदन करता, काळजांतल्यान अभिनंदन करता. तुमी सगळे हांगा बसली, वदोळच्यान हो कार्यक्रम पळयतात. कोणाचो हांगसरलो परफॉर्मन्स आसतलो, मागीर वयर फुगडी आसतली किंवा बाकीच्या सगळ्यांनी ज्या तरेन आपलो परफॉर्मन्स दाखयला तो सगळो परफॉर्मन्साच्या आदाराचेर हांव इतलेंच म्हणत की कुट्टरीन भितर खरे कलाकार आसात आनी हे कलाकार जे आसात त्या कलाकारांक माची मेळपाक जाय आनी इल्ले इल्ले तांकां कोणी तरी प्रोत्साहन दिवपाक जाय. पार्टीचे सगळे मंडळ हांचे हांव खूप खूप धन्यवाद करता. तशेंच ऊर्जा ट्रेनिंग रिसर्च अकॅडमी हांचे सगळे ट्रस्टीज आणि हांची सगळी टीम हाकाय बी हांव खूप म्हणजे अभिनंदनय करता तांचे की आज 8 वर्सां पुराय जाली आणि तांकां खूप धन्यवाद बी दिता. आणि आजचे जे अवॉर्डीज आसा ह्या अवॉर्डीजांचो एक मुख्य असो वेगळो पैलू आसा तो जर्नलिजमान आसूं किंवा एंटरप्रेन्योरशिप आसूं किंवा स्पोर्ट्स आसूं, कल्चर आसूं आणि स्पेशल अवॉर्ड्स म्हणजे ज्यांनी सोशल वर्कान खूप काम केल्लें आसा, कांयच म्हणजे अपेक्षा न धरता अशे काही स्पेशल अवॉर्ड्स आणि अवॉर्डीज आज आमकां पळोवपाक मेळटले. तांचे अवॉर्ड्स ते घेता ते पळोवन हे म्हाका दिसता सगळ्या खातीर एक व्हडलें इन्स्पिरेशन आसा. हांव सगळ्या अवॉर्डीजांक म्हणजे 1 to 1 वळखता आणि म्हाका खबर आसा की तांणी कितल्या म्हणजे म्हणटात तशे कश्टांनी तांणी हे आज जे खंय ती आसा थंय ती पाविल्ली आसा. तांचे स्वताचे डेडिकेशन, तांचे स्वताचे म्हणजे एक प्रकारचे जे कंटिन्युटी लागता, डिसिप्लिन लागता हे तांणी आपल्या वेगवेगळ्या पावंड्याचेर दाखयल्लें आसा म्हणून तांकां आज हो अवॉर्ड फावो जाल्लो आसा. तशेंच आज आमी हांगा 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप हांगा आपयल्ले आसा आणि ह्या 20 सेल्फ हेल्प ग्रुपांचेरूय बी खूप काम तांणी केल्लें आसा. ती वेगवेगळ्या तरेचे सोशल वर्क करता, वेगवेगळ्या तरेचे बिझनेस म्हणजे बिझनेस वेगवेगळे करता, क्लासीसांतल्यान आपले ज्ञान संपादन करून फुडें वचून बिझनेस करता आणि तांचे हांगा आज
एक प्रकारचे रेकॉग्निशन आणि फेलिसिटेशन जातले हे बी इतल्याच खातीर की हे सेल्फ हेल्प ग्रुप हांचे बरोबर आमी सदांच आसतली. तांकां फुडें खंयचीय मदत जाय किंवा खंयचेय तरेचो वेगळे तरेचें शिक्षण जाय जाल्यार आमी तांकां सदांच मदत करतली. तशेंच आमच्या ज्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी आज पर्यंत वेगवेगळी कामां घडोवन हाडल्या तांचे बरोबर वेगवेगळे कार्यक्रमूय बी आमी केल्ले आसा आणि हाजे फुडें बी आमी अशेच कार्यक्रम कंटिन्यू करतली. हाजे खातीर आज आमी तांकां फेलिसिटेट करता. म्हणून म्हणजे मना काळजांतल्यान हांव सगळ्यांक एक तर अभिनंदन करताच, पूण ताजेच बरोबर उर्जा ट्रेनिंग एंड रिसर्च अकॅडमी आणि भारतीय जनता पार्टी हाजेर तुमी इतलो विश्वास दवरून आमी जेन्ना तुमच्या दारान येता तेन्ना तुमी आमकां हसत मुखान आमचें स्वागत करता, आमच्यो गोश्टी आयकून घेता आणि आमचेर एक तरेचो विश्वास तुमी जो संपादन केला ताजे बद्दल हांव तुमकां मना काळजांतल्यान धन्यवाद करता. आणि हांव इतलेंच सांगूं इच्छिता की हाजे फुडें बी आमी सदांच तुमचे बरोबर आसतली. तुमकां कितेंय फुडें म्हणजे आमची पार्टी अध्यक्ष स्वता हांगा आसा सो ते बी तुमकां सांगतले. पार्टी तर्फे तुमकां जर कितेंय गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे स्किम्स आसूं ते बी मेळपाक आमी मदत करतली. हांगासर हो प्रोग्राम घडोवन हाडला उर्जा वेलनेस ट्रेनिंग, उर्जा ट्रेनिंग एंड रिसर्च अकॅडमी आणि जोड पालवान आमच्या भारतीय जनता पार्टी कुडतोरी मंडळ हांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. पयले सुवातेर डॉक्टर स्नेहा भागवत, बाब नीलकंठ एकावडे, आमची तेजश्री पै मॅडम आणि महिला मंडळाची आमची बबिता बोरकर, बाय दीपा आणि हेर आसा जायती. तेच परी आमचे सगळे मंडळाचे मेंबर्स हांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी तुमचो सगळो सहकार ह्या प्रोग्रामाक दिलो आणि हो एक प्रोग्राम ग्रँड सक्सेस जालो. आणि हांगासर आयिल्ले सगळे आमचे मेहमान आयिल्ले जे गेस्ट म्हणून तांकां हो प्रोग्राम खूब मानलो. आमचे मध्ये आमचे गोंय राज्याचो बीजेपीचो अध्यक्ष आशिल्लो तसोच तो राज्यसभेचो MP तो इतलो खुशाल जालो हो प्रोग्राम अरेंजमेंट पळोवन. ताणें स्कूल आशिल्ले आमचे सेंट ट्रेजा स्कूल, हे स्कूलाक ताणें आमकां हांगासर उतर दिला की विदीन 15 to 20 डेजा भितर ते स्कूलान आपूण वचोन त्या स्कूलाची सगळे पळोवणी ताका पळोवंक जाय. कारण त्या इस्कॉलाचे भुरगीं जी बँड आणि मार्च पास ग्रुप आसा गेल्ली 5 वर्सां आमच्या गोंयांत इंटर स्कूल मार्च पासाक आमचे रायचे इस्कॉल सेंट ट्रेजा कॉन्व्हेंट स्कूल हे सदांच पयले येता आणि तांकां मागीर संदी मेळटा पुना, बेंगलोर जावं दिल्ली वचपाक. सो हांव ह्या इस्कॉलाचे हेडमिस्ट्रीस सिस्टर जेनिफर हांगासर आशिल्ली आणि सगळीं भुरगीं आशिल्लीं, तांची टीचर आशिल्ली, तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.